प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार, आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो 20 वोड 1 आनी 2 आनी 11 ते 18 पर्यंत. John chapter 20 verses 1 and 2 and 11 to 18. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. साटोलेच्या पयल्या दिसा मारी मागदलेनान भोव सकाळीं आजून काळोख आसतना समाधीशी आयली. तिणें समाधी वेळी फातर काडलेली पळयली म्हणून सिमोन पेद्रू आनी जेजू मोग कोत्तालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचोन तिणें म्हणलें, सोम्याक समाधींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. पूण मारिया समाधी लागीं भायर उबी रावन रोडटाली आनी रोडटाना वळो घालून समाधींत पळय जाल्यार धवी आंगावळी न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें पळयले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. आनी तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रोडटाय? तिणें तांकां म्हळें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणले उपरांत फाटल्यान वळोन पळय जाल्यार तिणें जेजूक खंय उबो आसलो तो पळयलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रोडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हळें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग, आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हळें, मारिये. तिणें वळोन जुदेकारांचे भाशेन ताका वळून राबोनी म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हळें, म्हाका धरून रावो नाका. हांव अजून बापा चडशी सोडूंक ना. ते बदलेक म्हज्या भावाशी वचून तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव जोडून वेता. मारी मागदालेन गेली आनी आपणे सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक पळयलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तें जावन आसा शिवर्तमान जेन्ना जेजू मेल्या उपरांत पुनर्जीवन जाता. आनी 3 दीस जाल्या उपरांत जेन्ना तो पुनर्जीवन जाता तो पयलो मारी मागदालेनाक मेळटा. भाव भयणीनो, आयज इदोस मात परब कोत्ता मारी मागदालेनाची. आनी आमी मारी मागदालेनाची खबर आयकत जाल्यार तिचेर 7 देंवचार आसले. ती म्हणजे एक बरी बायल नासली, पूण जेन्ना तिका जेजूची ओळख मेवली, जेजून ते सगळे जे मेळे वतमे आसले, देंवचार बसलेलो तिचेर आसलेले ते तिका सुटका दिवन आतां ती एक जेजूची शीस जाल्ली. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू मेलो, तो पुनर्जीवन जालो, तो पयलो मारी मागदालेनाक मेवता. कित्याक गाय? भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू मेलो ताका ताका पुरलोलो, ताका एका जाग्यार दवरलेलो. आनी कितें घडटा, मारी मागदलेन दुसऱ्या बायलां बरोबर ती एका जाग्यार वेता, त्या जाग्यार वेता. कित्याक? थिंचो जेजूच्या कुडीक कितें लावपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ती थिंचोर पावता तो फातर काडलेलो आसता. आनी जेन्ना ती थिंचोर वेता ती पळयता की जेजूचें मोडें ना, पूण जेजू तिका मेवता आनी जेजूक ती ओळखूंक पावना. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तो असो दिसतालो की सगळ्यांक ताजी ओळख आसली.
सगळ्यांक ताका ओळखूंक जातालो. पूण आतां तो पोनो जोन जालो आनी आतां जेन्ना मारी मागदलेन ताका पळयता, ती ताका ओळखूंक विसरता. म्हणजे ती ती त्याच जेजूक पळयता, पूण जेजूचें रूप दुसरे भाशेन आसता. ताचें एक पोनो जोन जाल्लें रूप जाता आनी ताका आतां जेजूक ओळखोंक ती पावना. आनी पावडे ती माली म्हणून सजमोन ती विचारता जेजूक, तुवें ह्या जेजूच्या मोड्याक वा जेजूची कुडीक खीं दवरलाय? आनी तेन्ना केन्ना तिका तिका ती म्हायती मेवता, केन्ना तिका कळोन येता की हो जो ज्या कोणा कडेन ती उलयता तो जेजू म्हणून. जेजू तिचें नांव काडटा आनी म्हणटा मोरये. आनी जेन्ना तो तिचें नांव पाचारता, तिका तिका तिचें नांव उलो मारता, तेन्नाच तिका कळोन येता की तो जेजू म्हणून. आनी ती आतां ताका ताका नमस्कार करता, ताका राबुनी म्हणटा, ताका गुरुजी म्हणटा. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या मारी मागदलेनाचें परब कोत्ता, ताचें फेस्त कोत्ता, आयज आमकां कितें घडोवन येता पळयात भाव भयणीनो. जेन्ना जेजून तिचें नांव उलो मारलो, तिका मोरी म्हणली, तेन्नाच की ती ओळखूंक पावली जेजूक. आयज भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्या उदेशी देव आमचो एक एकल्याचें नांव काडटा, पूण आमी आयकता काय? आमी विसरता की जेजू आमचे भितर आसा, पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा आनी तो आमचें नांव उलो मारता. तुजें नांव कितें जावं, जुआंव, पेद्रू, मोरी, कसलें नांव जावं, देव आमचें नांव उलो मारता. पूण आमी आयकता काय? कितले फाटी आमी फकत आमची जी त्रास आसा, आमकां बरी खबर मेळना ह्या संवसाराची, ताचेरूच आमची चोत्राय आसता आनी आमी जेजूचेर आमची चोत्राय दवरिना. देखून आमी ताचो आवाज, तो नांव आमचें उलो मारता तें आमी आयकूंक पावना. कित्याक आमी आमच्या त्रासान, आमच्या कोश्टांनी आमी बुडून आसा. पूण आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां कितें सांगता, ज्या भाशेन ताणें मोरयेक मागदलेनाचें नांव पाचारलें, तर तिका उलो मारलो आनी ती त्या वेळार ओळखूंक पावली. ताचे मदीं जेन्ना तो उलोवंक ना तेन्ना ताका ओळखूंक पावंक नासली. पूण जेन्ना जेजून तिचें नांव काडलें, तेन्नाच की ती आतां जेजूक ओळखूंक पावली. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें देवाचें उतर शिकता, आमी देवाचें उतर तें आमचें पवित्र पुस्तक उगडटा, तें आमी त्या उतराचेर आमी नियाळ करता. देव आमचे कडेन एक एकल्या कडेन उलयता. तो आमचें नांव पाचारता. तो आमच्या नांवान आमकां उलो मारता. आनी आमी जेन्ना ताच्या उतरान रिगून रावता, आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता, तो आमकां मोगान आमचें नांव काडटा. आनी जेन्ना आमी तो नांवान आमचें नांव काडटा, मोगान आमचें नांव काडटा, तेन्नाच की आमी ताका गुरुजी म्हणूंक पावता, ताका राबुनी म्हणूंक पावता, ताका आमचो देव सोमी म्हणून मानूंक पावता आनी आमी ताचें उतर पाळटा. कित्याक भाव भयणीनो, तो आमकां मोगान आमचे एक एकल्याक आमकां उलो मारता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें फेस्त कोत्ता, ही परब कोत्ता मारी मागदलेनाची, ही परब जावन आसा आमच्या एक एकल्याची. कित्याक जेजू आमकां मोगान आमचें नांव उलो मारता आनी आमी जेन्ना ताचें नांव आयकता, आमी आमचें नांव आयकता की तो आमचें नांव उलो मारता तो, तेन्नाच की आमच्यान एके भाशेन जेजूचें शीस जावंक जाता, आमच्यान ताचें उतर पाळूंक जाता आनी आतां आमच्यान एक जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जगूंक जाय. हेंच आयज करपाक आमी आयज फुडें सरुया आनी हें जैतिवंत जिवीत, हें भावार्थीचें जिवीत, हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदार जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.